नमस्कार, येवकार तुमकां हब इशू कार्यावळीन हो हब एनकावंटर न्ही, कारण आमी सध्या डिस्कस करता तो एक विशय. कालूच उच्च न्यायालय म्हणजे हायकोर्टान ऑर्डर दिली की ASIन जी ऑर्डर काडिल्ली ओल्ड गोवाचो कॉन्ट्रोवर्शियल बंगलो आसा तो उडोवपाची ती कुशीक उडयल्या. परत घेता, ओल्ड गोवाचो कॉन्ट्रोवर्शियल बंगलो आसा तो उडोवपाची ती तांणी क्वेश केल्ली आसा आनी ताका लागून जे लोक झगडटाले त्या बंगल्याच्या अगेन्स्ट ताय म्हणटा की आयचो काळो दीस आनी आमी पळयता की आमची फायट सद्या एक सेटबॅक जालो. सद्या ह्या विशयाचेर उलोवपा खातीर आमी आपयल्ले आसा एक मनीस जे परत परत तुमी पळयतले तांच्या यूट्यूब चॅनला वरवीं आनी सोशल मिडियाचेर आनी रस्त्याचेरूय बी आनी एजिटेशनांनी दिश्टी पडटा. ते म्हळ्यार एंथनी डिसिल्वा. येवकार सर, तुमकां 4 दीस तांणी असोळणेच्यान ओल्ड गोवा चलून गेले ह्या हेज्या खातीर, आनी पयलीं पासून तुमी असोळणेचे हेजेर आसा आनी ते रावता आंबेली. कोणी खुबशे जाणांक ते दिसता की ते ओल्ड गोवा रावता म्हणून. म्हाका दिसता चडसो टायम हालीं ओल्ड गोवाच काडलो तुमी न्ही, कारण थंय एजिटेशन करपाक चड थंय ताणें टायम काडलो. सो कमींग बॅक टू दी पॉयंट, हायकोर्टाची ऑर्डर जाली आसा. इज दीस अ एंड ऑफ द रोड? सोंपले? यू हॅव लॉस्ट द एजिटेशन? पयले सुवातेर देव बरें करूं तुमकां, तुमचे ह्या हब इश्यूआचेर आमकां एक संदी दिली म्हणून. सदांच हांव चिंतालो खंयच्यान तरी हो मुद्दो सगळ्या आख्ख्या गोंयांत पावचो म्हणून. आनी तुवें म्हणलें तशें आयज हो आमचो काळो दीस आनी मुद्दम आयज काळ्या खुर्चेरूय बसला. तुमी म्हाका तो ऑप्शन दिलो, बरें दिसलें. गोंयांत खरेंच हो काळो दीस. आतां हायकोर्टाच्या ऑर्डरी वयर आमी हायकोर्टाक चॅलेंज करून कांय आमी वी आर नॉट क्वेश्चनिंग द ऑथॉरिटी, पूण जो आयलो तो डिस्कस करपाक कांय हरकत ना. हायकोर्टान ही ऑर्डर दिली सायटींग सम लूपहोल्स इन द प्रोसिजरल लॅप्सीस. जसं ते हायकोर्टान म्हणलां दॅट दे हॅव नॉट फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टीस. बट म्हाजो सदांच एक विचार आसता हितून, एंड आय ऑलवेज नो दॅट नन ऑफ द कोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कॅन ऑलवेज डू जस्टीस just because they go by letter and spirit of the law or by the book. Sometimes the truth could be far more ahead. आणि ह्या बाबतीत म्हाका दिसता खंय तरी आमचे टॅक्निकॅलिटीक लागून ही केस तेणें कॉश केली आसतली. ऑन टेक्निकल ग्राउंड ताणें म्हटल्यार की शो कॉज नोटीस इश्यू करूं नाशिल्लो, प्रोसेस वॉज नॉट फॉलोड. ASIन प्रोसेस फॉलो करूं नाशिल्लो, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया. So my question is, we are not commenting on High Court order. No. Anyways, we respect High Court order. Yes. But what next for you as a person who was opposing this? Next, the option left is to go to the Supreme Court. आता आमकां सुप्रीम कोर्टाचेर एक आमकां फूल फेथ आसा, पूण एक प्रिकॉशन आमी घेवचें पडटलें की एक जे कितें इंटरीम जाता, डिस्कशन, डिबेट ऑर वेन इट कम फॉर सुप्रीम कोर्टान येता आसतना म्हाजी एकूच मागणी आसा की द हायेस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया, द एपेक्स कोर्ट, तेमी ही केस फ्रॉम ग्राउंड टील टुडे हेचेर आख्खो विचार करून होलिस्टिकली पळोवन, इन्स्टेड ऑफ गोईंग ओनली बाय टेक्निकॅलिटी ऑर बाय द लेटर एंड स्पिरीट ऑफ एवरी वर्ड ऑन द बुक्स, दे शूड गो इन टू द रियालिटी दॅट दीस बंगलो is illegal and it is in the protected site. This is the main point of contention thing. आता ते परमिशन आहे फ्रॉडुलंटली हाडली गेली ते दुसरी गोष्ट. बट वेन इट कम टू द सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो शुड कीप इन माइंड that there are a lot of sentiments not only of Goa but sentiments of different communities, and since it has come on the protected site and in the ASI, then I don't think even the small technicalities, the Supreme Court has the power to say that by application of mind we have find this thing wrong. तुम्ही गेले सुप्रीम कोर्टान, आता काय वचपाचे आसा? Our matter is already in the Supreme Court. हायकोर्टान चालू असताना सुप्रीम कोर्टान घातलेले. The other matter is already in the Supreme Court. Which is that other matter now? About demolition only.
ऑलरेडी तुम्ही घातला. Yeah, already it is there. It is not come on the board. इट इज नॉट कम Yeah, in between there was once it came up, but then it was further pushed. सो सेव्ह गोवा ॲक्शन कमिटी सुप्रीम कोर्टान गेली. Yes, गेलेली आसा. गेल्ली आसा. Yes. आणि लॉयर कोण तुमचो सुप्रीम कोर्टान? सद्याक आता बाब झिलमॅन. ओके, सो सुप्रीम कोर्टान यू एक्सपेक्ट की एक हे जातलें म्हणून तुमकां? 100%. जातलें म्हणून? 100%. It has to. नाजाल्यार कितें जातलें मरे सावंत, सॉरी टू से, इट विल बिकम लायक वन मॅन शो. म्हणजे गोंया आयाराम गयाराम जातले नंबर वन. एंड द मेसेज बींग गिवन बाय द पीपल हू आर ओनिंग दीस बंगलो, they are sending a straight signal to the whole of Goa and the Goa government that you do anything, we care too damn for you. We can build anything anywhere. दर्यांनी आमी इगर्जे भितर बांदपाक शकता फाल्यां. This is the message they want to give to Goans. And here not about Christianity or Hinduism or any caste, color, nah. They are sending a message to all the Goans. Today it is the protected area next to Kejitan Church. Tomorrow it will be in any other precincts also. The only underlining statement is they are saying, do what you can, we will go ahead with this project. Will this also open doors for other constructions, similar constructions ते ओल्ड गोवा एरियेन ज्यांची घरां कोणें घेतली बितली, पोन्नी घरां बी घेतल्या किंवा पोन्नी कोणाचे आउट हाऊस आशिल्ले दिसता हे सुद्दां, हे नाल्ल उडोवपाचे ते बंगलो जाल्लो, लॉ जातलेले, ताजो बंगलो जालो. फाल्यां कितें जातलें, थिंगा जाय ती प्रॉपर्टी आसा ओन्ड बाय प्रायवेट ओनर्स. समटायम्स पीपल मिसअंडरस्टँड एंड दे मिसइंटरप्रेट. लोक कितें म्हणटा, अरे ती तेजी प्रॉपर्टी ताका जाय तें करूं न्ही. इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ तेजी प्रॉपर्टी आनी ताका जाय तें करूं न्ही. द प्रश्न इज ती प्रॉपर्टी इंडिव्हिज्युअली कोणाची जावं, म्हाजी पासून जावं, बट इट इज बीन earmarked as protected area. Then in that property, even I cannot do any construction. And repair jata, reconstruction pasun jayena. So tomorrow, all the properties which are within the protected site, they will start selling, they will get a high price now. Because they will attach this judgment for the other properties to be constructed. ओके, दुसरी गजाल, एजिटेशन केलें ओल्ड गोवा बसून आनी थंय उपास केलो, आनी म्हाका दिसता तुमी उपासाक आशिल्ले. झोमॅटोंतल्यान हाडले म्हणून कितें कॉमेंट चलताले तुमचेर की कितें एंथनी बाब खंय उपासाक बसलेलो आनी झोमॅटोंतल्यान ऑर्डर करून जेवतालो. ओके, कीप असायड दोज कॉमेंट्स. बट उपास केलो, हेजे म्हणटा एजिटेशन केलो, तर कांयच फायदो जावना असो दिसता तुमकां? ना, जाला न्ही, भरपूर जाला. पयले सुवातेर सी दीस होल इश्यू इज नॉट ऑपरेटेड ऑर ऑर्गनायज्ड बाय ओन्ली बाय एजिटेशन. खंयचोय मुद्दो जावं आतां आमी म्हादयचो पळय, देर आर मेनी विंग्स. फॉर एग्जाम्पल एक प्रेशर ग्रूप जाता, प्रेशर ग्रूप जालो म्हणून कमीत कमी थोडी ऑर्डरी आयली. लेट मी से दे वर रॉंग ऑर्डर्स, बट दॅट इट डीड वर्क. वन. सेकंड थिंग, अवेरनेस जालो. दिस अबाउट इलिगल कन्स्ट्रक्शन, देर आर इवन आर्टिकल दॅट हॅज कम इन फ्रान्स एंड इवन इन जर्मनी टुडे. दिस इश्यू हॅज बीन ब्लोन अप. एवरीबडी इज अवेअर ऑफ इट. एंड आय ऑलवेज सेड, आमकां कोणाचें कंट्रिब्युशन चलता. आज तू बाय कॉलिंग मी एट दीस प्लॅटफॉर्म, यू आर ऑल्सो कॉन्ट्रिब्युटींग थ्रू युअर चॅनल फॉर दीस कॉज. हांव म्हणटा कोण लेखीक आसा, कोण पोयट्री बरयता, कोण कातारां म्हणटात, कोण आवाज करतात, कोण फेसबुकाचेर घालतात, कोण कोर्टांनी वयतात. सी, आय एम नॉट युजींग, आय एम नॉट टेकिंग पार्ट इन दॅट लिगल पार्ट, बट एक प्रेशर ग्रूप, एक अवेरनेस करपाक, लोकांचे दोळ्या मुखार हाडपाक आमी काम केलां. And that is successful. आता आफ्टर दिस कोर्ट ऑर्डर, यू थिंक द एजिटेशन शुड बी रिवाइव्ड? परत बसपा पडटले थंय? स्मॉल टाइम एजिटेशन विल कंटिन्यू. वी हॅव बीन डुईंग दिस. मध्ये मध्ये 2-2 महिन्यांनी आम्ही आवाज करतात, सो दॅट द इश्यू रिमेन्स इन द डोमेन. पीपल शुड नॉट फॉरगेट. हायलायटेड. येस, इट हॅज टू. नाजाल्यार हांकां दिसतलें आतां हे थंड पडल्यात. पॉलिटिकल पार्टींनी खुबशे सपोर्ट केलो, ताजो फायदो जालो तुमकां? पॉलिटिकल पार्टीज पळय कितें जाता, एक पीपल मे कन्सिडर पॉलिटिसायज जाला. वन. सेकंड थिंग, a movement being taken by common people, lay people, activists, social workers or civilians, in that without sometimes
without political support, mostly agitation, it does become difficult. See, the moment people said Amit Palekar and Boslo, the moment Amit Palekar came and said, then there were more cameras rolling. So the publicity did come. Now, in that margin, if Amit Babu is going to take advantage of that, it's up to him here. As long as it could serve some purpose for the old Goa. ते सगळं चालतं मादेच्या नावाने तसंच चालतं. यू डोंट माइंड कोणी ऍडव्हान्टेज घ्या ना घ्या बोंगलो मोडा बोंगलो मोडा. इफ टुमॉरो टीएमसी जावं आम आदमी बीजेपीक म्हणूंक लाय मरे. हांव बीजेपीच्या स्टेजीर वयता फाल्यां. बोंगडो म्हणून सीएम सुद्धा जाय आमकां टेन्शन. सीएम जाय हांव येता स्टेजीर सांगपाक कापस्तादीचें काम केलें म्हणून तुमी. आयज कितें फाटीक पडटा रे. गोंय बीजेपी ना, सेंट्रल बीजेपी आसा. बट जस्ट बिकॉज वन पर्सन who is directly involved with this BJP government, so much protection we are giving. This is nonsense. But this will become like a cancer tomorrow. Mark my word, this will become a cancer because this is not going to have repercussion only on old Goa issue. This will be example for others. Everybody they will attach another all India reporting घालतले ताका attach करतले. This was given here on similar cases. The previous judgment was there. Judgment would be cited. Oh, judgment will be cited at least. Whether the judgment will be given based on that or not, but it will help, no? But is it demoralizing? जो टाइम वता पळय खंयच्या विशयाचेर एका टाइम स्पॅनान समज रिजल्ट जालो जाल्यार बरो दिसता की बाबा एक विशय घेतलो तो विशय त्या टाइम स्पॅनान सॉर्ट आउट जालो म्हणून. आतां हो वाडत आसा डिमोरलायज जाता समवे. डिमोरलायज जाताच. ह्याच्या पयले हांवें 2-3 फावटी इंटरव्यून सांगला की बाबा हे इतले लढवणी कित्याक घालतात. सगळे पोस्टपोन, सगळे एडजोन. हांव म्हणटा आतां आमचो सरकारान म्हणटा इफ पंचायत सरपंच इज नॉट गोइंग टू गिव द परमिशन फॉर सर्टन कन्स्ट्रक्शन देन द सेक्रेटरी वूड हॅव द पावर्स अँड विदिन 30 days ही हॅज टू गिव द परमिशन. जर ते परमिशनां 30 दिसांनी दितात जाल्यार इलिगॅलिटीज 30 दिसांनी सेटल जावपाक जाय न्ही. तितले कोर्टान मॅटरी कमी जातल्यो. Otherwise, see the number of files that are pending in the High Court and the Supreme Court. I'm talking about this particular agitation. So this particular agitation, we are getting demoralized because demoralized. Yes, totally. कितलो टाइम जाला? How long we can sustain? How long? गोंयचे साहेबाच्या दिसा फेस्ता दिसा लोकांनी थंय बसून सोपूत घेतलेलो की बाबा हे एजिटेशन हे उडयतलेच म्हणून. खुबश्या जाणांनी सोपूत पाळून असो दिसता. सोपूत घेतला. आता कितें जाता एक टायम समटायम वी कम आउट ऑफ इमोशन्स आनी तेन्ना आमी म्हणटात. आतां इवन आय वॉज अ पार्ट ऑफ इट. वी हॅड ऑल्सो मेड अ मायंड सेट दॅट हो बंगलो मोडल्या शिवाय आमी उठचे ना. बट मदीं कितें जालें मध्ये तुमी जाणा पावसाच्या दिसांनी इतलो पावस पडलो ते बुडोवंक लागले ते. अँड सो वी वे एडवायज बाय लॉट ऑफ पीपल. म्हणून म्हळ्यार 100-150 लोक येयलो. दे सेड okay, now since it is the matter in the court and you all have done enough awareness and because of sickness and mosquitoes and all, you all can get up and... I'm not talking about agitators. I'm talking about politicians जाणी सोपूत घेतलो की वो आमी बंगलोक म्हणजे विरोधान आसा म्हणून. तेन्ना इलेक्शनूय सामके तकलेर आशिल्ले सारके. तांणी पाळोसो दिसता तुमकां काय पाळूना? ना तेमी पाळूंक पावंक ना. बट one thing I can appreciate, these all the MLAs, आम्ही जेन्ना तेंचे कडेन गेले तांकां एक मेमो दिलो आनी तांकां सांगलो असेंब्लीन मुद्दो उबार, तेन्ना तेमी तो मुद्दो खोलायेकसान उबारला. हेच्या पयलीं कितें जातालें, MLAs आमकां सोपूत दिताले, भासाभास करताले, पूण असेंब्लीनी अशे मुद्दे येनाशिल्ले. कमीत कमी इट इज ऑन रेकॉर्ड इन द असेंब्ली फॉर द फ्युचर जनरेशन की हे थोडे MLA सोपूत दिले, तितून मध्ये कोण निवडून आयले ओल्ड गोवाच्या इश्यूआचेर. ना म्हणना एडवांटेज घेतली बरें आसा. बट वी सॉ दॅट वी पुश देम टू द असेंब्ली टू स्पीक ऑन दॅट. आनी आयजूय तेंचे फुड्यान गेल्यार दे आर नॉट बॅकिंग आउट ऑफ इट. So you are not against politicians? Never, I have never been. One of the few कितें म्हणटा social activists who is not against politicians. No, but I put a stick on them whenever it is necessary. For me, everybody is the same. So is it necessary now to put a stick on them? I have already started. No, I have taken an interview from Cruz Silva. I am going to approach every party, one MLA, ex-MLA. You are taking interviews? Yes.
आमकां मातसो टेन्शन हाडटा तूं. माझे इंटरव्यू 4-5 हजार लोक पळयता, तुझे इंटरव्यू 50,000 पळयता. Okay, so you are going to them and getting a word from them on record saying that they are with you in this Yes, education. yes. Okay. Of course, we have already so many times we have taken commitment from them. आणि मागीर वाजोवन परत दाखयतलो जर तांणी गुले जाल्यार खंयच्या वखदार दाखोवपाचो परत वाजोवन एनी टायम असेंब्ली दुसरी आनी इलेक्शना ना वन टायम MLA जावपाक सोदता कोण जाला वन टायम जावन सोडला कोणें. सो सिरियसनेस आसा म्हणटा तुमी पॉलिटिशियन्साचे. सिरियसनेस आसा ते आय विल नॉट नो हाऊ मच सिरियसनेस बट एटलीस्ट दे आर विथ अस. वी कॉल देम टुमॉरो ऑल्सो दे विल स्टँड बाय. एकलो येना जाल्यार मागीर तेची मागीर सगळें. सो MLAs आर विथ यू, गव्हर्मेंट इज विथ यू. गव्हर्मेंट इज नॉट विथ अस. एंड वेन आय से गव्हर्मेंट आय एम MLAs 33 थंय पावले, हांगा उरले 7 आनी एमी पडे सोपूत पळय दिल्लो आयज मुद्दम नांवां घेता. एक मेन आमचो स्टॅलवर्ड्स कसो सपोर्ट जो थांब्याक एक आमचो संकल्प आमोणकर आशिल्लो, दुसरो अरुदल बाब आशिल्लो. आयज ते सगळ्यांनी तोंडाक जीप लायल्या. आतां कितें म्हणो हांव हांकां तूं म्हाका सांग. हे मनीस यूथ वॉज लुकींग एट डेम. द यूथ वॉज लुकींग एट संकल्प आमोणकर, रुदल बाब थ्रू इज मदर मामी. आयज तेमी हो आमकां सगळो घात केला. घात बिकॉज भितर सरल्या ते दिसान तेमी तोंडात उलोवपाचेंच बंद केलां. ह्या टॉपिकाचेर काय उलोवना, कांयच उलयना ते. कोण उलयता? रेजिनाल्ड बाब उलयता. रेजिनाल्डांनी सपोर्ट केलो तुमकां. सपोर्ट केलो. अरे येतालो तो सारको मुद्दम आमी हाडटाले ताका. फक्त तेणे एक CM कडेन आमकां एक अपॉइंटमेंट दिल्लें पूण थिंगाय तेणें फक्त करता कांयच ना. आयज हे सगळे ऑपोजिशन वचोन आनीक आमचो एक्चुली डेमोक्रेसी वीक जाता. वन सायडेड जाली. वन सायडेड जाता. आतां न्ही हे कितें उलयतले, दे कॅनॉट स्पीक फॉर देम सेल्स ऑल्सो. कॅनॉट स्पीक फॉर देम सेल्स. दॅट इज अ गॅरंटी आय कॅन टॉक टू यू. दिस इज हाऊ इट वर्क्स. आनी दीज आर द फ्यू पीपल आय एम टॉकिंग. कोणूच ना काँग्रेसींतले पळय गेले. सी एज अ ओपोजिशन इट इज अ बाय डिफॉल्ट दे वील स्पीक अगेन द गव्हर्मेंट. बट हे पळय ओल्ड गोंयचे हातान आशिल्ले सांत फ्रांसीस शावेराचो सोपूत घेताले. आनी हो सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो साहेब पळय आसा न्ही, हो कोणाक सोडचो ना. ज्या मनशांनी सोपूत घेतला करता म्हणून आनी तोंड बंद करून रावल्या हांकां सगळ्याक न्हीद दितलोच. त्या भायर ह्या बंगल्यान जरी तर दादागिरी आनी हुकुमशाही करून हो बंगल्यान कोणूय लावपाक येयलो तांकांय 6 म्हयन्या भितर आमचो गोंयचो साहेब सोडचो ना. तुमी हें केलें फेस्ता दिसांनी म्हाका दिसता चलून आयले सोडणेच्यान ओल्ड गोवा. वॉट वॉज युअर एक्सपिरियन्स? आय फेल्ट बेटर नो डावट अबाउट इट. आनी म्हाका दिसलें की ह्या माध्यमांतल्यान लोकांक एटलिस्ट एक सिग्नल मेळटलें कोण तो ओल्ड गोवाचो इश्यू घेवन जीवन दवरतात म्हणून. हांव एकलोच दवरना. मदीं मदीं आर्टिकलां येतात, मदें इंटरव्यू इनवायट घेतात, सगळेच काम करतात. म्हाजो एकूच हांव सदांच म्हणना इट इज नॉट मी एंड यू. एवरीबडी पूट टुगेदर. पळय नाक तोंड हात चलोंक जाय. हात चल्ले तोंडान घातले, तोंड जर तर घास मारना जेवण कितें करता कुसलेलें मरतय. सो वी नीड एवरीबडी. सो वी कॅनॉट से तो काम करना हो काम करना. माय ड्युटी ऑफ पुटींग द फूड इन द माउथ आय एम डुईंग एज अ प्रेशर ग्रुप. सी म्हाजो जॉब इज लिमिटेड. सो 4 days यू वॉक आणि आसा तसले आता फ्युचर आमचो एक रॅली आसतली आमची फ्रॉम काणकोण टू पेडणे. काणकोण टू पेडणे चलत न्ही ऑन द बायक्स. बायकाचेर ओल्ड गोवाचो फ्लॅग लावन अवेअरनेस. सो एका वटेन लिगल फायट चालू आसतना दुसऱ्या वटेन लोकां मदीं अवेअरनेस चालू दवरपाक जाय. म्हाजो दुसरो भाग लिगॅलिटी म्हाका व्हडलें समजना. बट एज अ कॉमन मॅन हांवें तुका म्हणलो तशें whoever is listening to this, the lawyers or advocates, the judges, give them let there be an order. If they have faulted somewhere, for the sake of Goa and India, यांका परत go to the basic म्हण सांग. Bring all the ASIक सांग की परत go to the basics, शोकॉज नोटीस इश्यू कर, तेका आयका आनी मागीर exactly decision can then come to the court. Let ASI down, whoever has put the interim cases and all, go give them an opportunity. चुकला न्ही technicality that we have not given them showcause notice. दी मरे जागा ताका सांग showcause notice दी परत from ground वयर यो. So finally actually justice will be done.
इन दीज आर ऑल लूपहोल्स. ह्यो सगळी फोकाण्यांच्यो खबरो जाल्या. 1% फ्रॉम डेल्ली इज कंट्रोलिंग द होल ऑफ गोवा टुडे. खंय चलता आमचे सीएम प्रमोदाचे चलना आयज गोंयांत. तेच सीएम प्रमोद ऑल्सो स्पीक एनीथींग. आयज आमच्या म्हादेचे उलयला, एक जाप काडल्या. इनफॅक्ट अमित शहान येवन सांगला मरे, इन कोऑर्डिनेशन विथ सीएम ही हॅज गिवन द परमिशन फॉर द. Madhechar, they are saying they are doing all the possible things that's required. So that is the same thing we are doing, all the possible thing possible with respect to old Goa. मग जाता कितें? Finally, legally, technically भायर पडटले ते. So before we actually come to any conclusion, one is, do you think there is no political willpower? No, absolutely not. On behalf of BJP? Oh, absolutely not. Opposition are speaking by default. By default. त्यांच्याकडे political willpower. Political willpower, as an opposition, they will be there. That is to. Opposition नसले जाल्यार ते बीजेपीन गेले थंड पडटले. That's an example already set by these 8 Congress people who have gone. आणि अवेअरनेस चालू करतले. अवेअरनेस चालूच असतले आमचे. लिगली सुप्रीम कोर्टान हे चॅलेंज करतले. इट इज ऑलरेडी चॅलेंज. प्लस एक ऑलरेडी चॅलेंज केल्ली आसा. 2 मॅटरां आसा सुप्रीम कोर्टान. इन 2 पार्टीज आर फॉलोईंग इट. आनी माय एज एक्टिविस्ट सोशल वर्कर आमी सगळे ले पीपल वी आर. आमकां ते व्हडले टॅक्निकलिटी जावं लिगल पॉयंट्स व्हडले समजना. बट सबज्युडीज, सो मोटो, एक्स पार्टी ही थोडी उतरां आमकां समजतात. आतां प्रमोदा बरोबर गेला तेन्ना तो आमकां डायरेक्ट कितें सांगता, इट इज सबज्युडीज मॅटर, उलोवंक जायना. बट डीड ही हॅज द गट्स टू क्वेश्चन अमित शाह वेन ही गेव द डिक्लेरेशन. कर्नाटक वचून डिक्लेअर केलें मरे म्हादेचेर. ओके, सो रायट नाव लास्ट क्वेश्चन फॉर यू. वॉट इज युअर गट फिलिंग? बंगलो जातलो काय बंगलो जावचो ना? 110% हो बंगलो डिमॉलिश जातलो. बंगलो डिमॉलिश जातलो. 100% it will get demolished. The last hammer will come from the last sentence of the Supreme Court of India. देव बरें करू अँथनी बाब. तुम्ही Thank you very much. Always been a pleasure. आणि सगळ्यांक संदेश दिता की गोंयकार आमी भियेचे न्हू. वील कीप अ फायट गोईंग अँड लेट गॉड डू वॉट इज नीडेड. द फायनल जजमेंट. सो आमचो अँथनी बाबूय म्हणटा भिवपाची गरज ना. बंगलो खंयच्याय परिस्थितीन मोडटलो म्हणजे मोडटलो. 100%. सुप्रीम कोर्टान वचून तरी मोडटलो म्हणटा. आणि लोक जिखतले आणि आमचे दायज आसा, हेरिटेज आसा ती जिखतली. तुम्ही पळयतात हब इश्यूज ऑन युअर फेवरेट वेबसाईट www.goanewsapp.com. RDXGOA is our channel partners and goabyland.com is our production partner. Keep watching.